रुद्रप्पाक आम्ही दिता. आता एका नाव आम्ही रुद्रप्पाक कित्याक दवरला? यांनी आमची तयार लेख आमची आवय डिस्ट्रॉय केला म्हणून वो रुद्रप्पा. यांनी आमची दोंगर काबार केला म्हणून वो रुद्रप्पा. आमच्या बायलांक हांगा स्ट्रायकाक दवरला म्हणून वो रुद्रप्पा. आमच्या बायलांक आमच्या रक्ताच्या ट्रायबल्सांक बहुजन समाजाच्या लोकांक त्यांनी रस्त्यार बसयला फुगड्या काढूंक लायला म्हणून वो रुद्रप्पा. सो हेका आम्ही चेतावणी दिता. आयज जशे तुका मेवपाक पुलीस हाडले, जेन्ना जेन्ना तू चिमला येतलो आम्ही तुका चिमलकार रक्ताचे ट्रायबल्स अडयतले. आणि जसो तू आता घरान कोणाच्या गुडान बसला लुपान बसला तसोच कायमचो सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन चिमला मेर्शे या तिनूय गावांनी तुका कायमचो बंद करतले. हे रुद्रप्पा आंदोलन अनेक तीव्र जातले. तू जेन्ना जेन्ना आमच्या देवळान येतलो तुका लोक विचारतले. तू जेन्ना जेन्ना आमच्या घरान येतलो तुका लोक विचारतले. तू जेन्ना जेन्ना ग्राउंड करपाक येतलो तुका लोक विचारतले. तू जेन्ना जेन्ना त्या घाटयांच्या फुड्यान सपोर्ट बटन येतलो माझ्या घर घेऊन येतलो त्या बायजण झडपीक घेऊन येतलो तेका आम्ही विचारतले. तेन्ना तुका आम्ही विचारतले तू रेडी राव. ही 15 मिनिटां तुझा काळ हा येयलो हा. तुझा आता अंतिम टाइम येयलो हा. हे तुझे किती 9 महिने उरला ते तुझं लास्ट. आणि तुझा हे तुझा अहंकाराचो तुझे हे तुझे सत्तेचो तुझे आमदारगिरीचो 2027 अंत हे आमचे रक्ताचे ट्रायबल हे आमचे बहुजन समाज हे आमचे शेतकार अंत करतले. देव बरे करू. आपका नका आपका नका युनिमॉल आपका नका 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 आपका नका आपका नका युनिमॉल आपका नका. यांना ग्रासेस कसे पळतात? आम्ही वोटिंग करून एमएलए आणि तेका आम्ही निवडून हाडला जाल्यार आयज ताचें काम 2 उतरां आमकां सांगपाक जायना. हो लोक हिंगा येवंक पावचो नासलो. एक आमच्या वांगडा आसा एकूच शब्द आमकां पुरो आहले. आमी हिंगा इतले वतान आनी त्रास काडून ह्यो बायलो पळय सगळी माथ्यार पालो घालून ह्यो कडकडीत वत घेता. लज दिसोंक जाय आहले एमएलएन आमकां हिंगा हाडपाक. आनी मामी तर आहलेली जाल्यार ती व्हील चॅरान पासून पिड्येच्या टायमार हिंगा आयलेली आनी आयज आमकां हिंगा बसोंक दिवची नासली. हे रुडॉल्फाक एक्चुअली लॉज की इतलो लोक आम्ही हिंगा येयले आनी तेजे मरणाचे गाराणे घातले लोकांनी. हे खूब लॉज. एक तोरी 15 मिनटां हा तोरी हांव म्हणटा यो हिंगा आनी लोकांक जाप कारण तूं आमचो प्रतिनिधी. तुका आमी निवडून काडला तेन्ना तुवें येवंक जाय. तूं आतां तर येना जाल्यार चिमलान केन्नाच आनी पावंक ना. आनीक येना ग्रासेस तुमी सीएमान तुमकां सांगला मेळ म्हणून तेजेर कशें पळयता? सरकार म्हज्या दारी की सरकार आमच्या दारी. आम्ही सरकारा कडेन वचपाची गरज ना. सरकाराक जाय जाल्यार आमच्या कित्याक हो प्रोजेक्ट हाडटा आसतना आमकां पंचायतीन आमकां कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. आमकां एकूय शब्द नासतना हो प्रोजेक्ट घेवन येयला. बाबा खुर्चेर बसून थिंगा ते स्तंभ हाडून प्रशासन स्तंभ हाडून युनिटी हाडून जावचें ना. लोकांक पयलीं हेजी जाणवाई दिवंक जाय आसली. लोकांक हेजी माहिती दिवंक जाय आसली. तेन्ना लोकांचो विचार कितें आसा तो पळोवंक जाय. आमी कित्याक वाडयता कारण ज्या जाग्यार थिंगा येता ते स्पॉन्जेस ते एक्युपायर्स आनी हे एक्युपायर्स तर तुमी डिस्ट्रॉय करीत जाल्यार आनी ते लेखन उदक खंयचे उरतले. हे आमचे रुद्रप्पान एक चिंतूंक जाय. तेन्ना आयटी पार्काच्या टायमार तो आमच्या वांगडा आसलेलो. झाडां रोयली आतां ते झाडां पासून सगळे कापून उडयली जाल्यार कसलो फायदो? आमकां लोकांक हे युनिटी मॉल नाका हे प्रशासन स्तंभ नाका आनी आनीक कितें येवपाचें आहा तेवूय नाका. आमी मागता एमएलए कडेन तूं हांगा भायर यो आनी जाप दी इतलें. आणि
सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. म्हजें नांव वाल्मिकी नायक आनी हांव आम आदमी पार्टी तर्फे तुमच्या आंदोलनाक तेंको दिवपाक आयला. म्हाका कितले दीस जाले तुमचें आंदोलन चलता? 15 दीस. 15 दिसान तुमकां कोण सरपंच, आमदार, मंत्री, मुखेलमंत्री कोण मेळपाक आयला? पूण हांवें पळयलां की हेच लोक मिडियान आनी सोशल मिडियान खूब उलयतात, खूब गोश्टी स्प्रेड करतात. हांवें तर BJPच्या ऑफिशियल हँडलाचेर पोस्टर पळयला की जे युनिटी मॉलाच्या अगेन्स्ट प्रोटेस्ट करतात ते खंय फटी मारतात. तयार तळयेच्या देगेर हो प्रोजेक्ट नाच म्हणटा, हे खरें? ना. तुम्ही फटी मारतात काय ते फटी मारतात? आणि एकट्या मंत्र्याचो हांवें इंटरव्यू पळयलो. तो मंत्री कोण? रोहन खंवटे. त्या इंटरव्यूआन तो कितें कितें उलयला, पूण एक गोश्ट जी उलयलो न्ही ती म्हाका खरें खात्री जायना तो खरें उलयलो काय ना. कित्याक तो म्हणूंक लागलो तो तयार लेख जो आसा पळय न्ही तो कोण वापरता काय ना आपल्याक खबर ना म्हणटा तो. कोण वापरता काय ना तुम्ही चिंतात. तुम्ही ताची मानसिकता मातशी पळयात. तो कसो चिंतता, तो कसो चिंतता. तो म्हणटा हो जर हे जर तळे कोण वापरिना हे तळे माझे म्हणटा तो. हे काबार करपाचे ह्या सरकाराचो हो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. हांकां कोण तळे वापरिना अशें दिसता ते काबार करया म्हणटा. हांकां रानान कोण वापरिना अशें दिसता हे रान कापून उडया म्हणटा. हांगा दोंगर कोण वापरिना म्हणटा हो कापून उडया म्हणटा. हो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. हो सरकार आज गोंयकारा खातीर डेंजरस जाल्लो आसा, आमच्या पर्यावरणा खातीर डेंजरस जाल्लो आसा. सो हांव सगळ्यांक आनी एकदां मागता की तुमी हो जो लढो घेतला तो कायम दवरचो. आमी आरांबोल पळयलो, लोक रस्त्यार देंवले तेन्ना दुसऱ्या दिसा जे कन्वर्शनाचे परमिशन दिल्ले ते फाटीं घेतले. जे करमळे लोक जे रस्त्यार देंवले ते मेगा प्रोजेक्टाचो परमिशन ताचेर स्टे ऑर्डर हाडली. सो ह्या प्रोजेक्टाचेर कित्याक तुमकां 15 दीस वतान दवरला ताणी? कित्याक? म्हाका तें आसा. आनी म्हाका आनी एक दिसता की हो जो युनिटी मॉल आसा न्ही ते म्हणटात की हो मोदीजीन धाडला म्हणून. हे म्हाका दिसता मोदीजीक भियेल्या. ते म्हणटा की ना हांव कितें म्हणटा हांव कितें म्हणटा तुमी म्हणटा न्ही की युनिटी मॉल बरो गोंयकारांक सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जागो आसतलो. तुमी युनिटी मॉल घालात पूण साखळे घालात CMच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी. कोलवरी घालात रोहन तयार लेखाच्या देगार घालपाचे ना. सारकें काय ना? परत एकदा तुमच्या समोर मुखेलमंत्री कडेन मागता. पयरूच ताणें एक स्टेटमेंट केलो 5 वर्सांनंतर हांवें पयलेंच तोंडांच्यान आदी ती उतरां आयकली. ताणें म्हळें लोकांक जाय तें आमी करतले म्हणून. तुमी आयकलां हें? पयर फेर्दीन रिबेलोच्या उलोवप सगळें आयकून पणजे व्हडली सभा जाली. त्या सभाक भिवन तो म्हणूंक लागलो ना ना आमी लोक जाय ते करतले. तुमी लोक न्ही ते कित्याक आयकना? सो हांव मागता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तुज्या सरकाराक 1 वर्स उरलां कितें तरी बरें करून वच जाल्यार लोक तुका सामके वायट तरेन याद दवरतले. हांव झॅपी निवडून येयला हालीं सांताक्रूज हे कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांव ऑरेंज म्हाका एकदम दूख दिसता ही चिमलाची भाव भयणां आमची चलोन थंयसर सावन सांताक्रूज पावली चलोन. पूण तेजे देरान सावन तो भितर सावन भायर येयना. 2 उतरां हे भाव भयणांक लागीं उलोवपाक. आज कोणा पासून तुमी जिखोन येयल्यात? हे बारीक लोकांक तुमकां वोट घालून जिखोन हाडले. तो म्हणटा थिंगा रोहन खंवटे ते तो यूज करता कितें ती खबर ना. ताका बारीक लोकांची कितेंच खबर ना. ते बोंगल्यान आपल्या सुस्त आसा ताका 24 वरां उदक मेवता. आमकां 1 वर न्हू अर्दवर हे लोकांक उदक मेवना. सो तेणी हे गांवांत थोडो तेंप रावचें आनी पळोवचें. हे बारीक लोक इतलो आपलो धंदो करतालीं
तिगा सगळे रोवून भाजीपालो इतली वर्सां जाली आखोच लोक आनी सरावंडींग सगळे एरिया जाणा त्या लोकांची कोता पूण ते आजून नको ते कितें कोता त्या लोकांची खबर घेवंक पासून ते नको आयज तुमी जाणा बाबू न्हू आमकां पंचायत हे MLA सरपंच पंच मेंबर सगळे आमकां दवरले आसात हे आमकां कित्याक पासत दवरल्यात हे आमच्या लोकांक राखूंक पासत आमचें गोंय राखूंक पासत ताका मेळत तोचे दीस ऑर्डर काडून एक वायट करपाक तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.